नमस्कार आणि योगार तुमका प्रुडंट मीडियाच्या आमच्या विधानसभे काळातल्या ह्या लाईव्ह कार्यावळीत जेन्ना ब्रेक जातात त्यांना दी ब्रेक अवर आणि ह्या ब्रेक अवरा भितर आमी घेतात आदले दिसाक चर्चा जाल्लो विधानसभेतलो एक प्रश्न ज्याचेर चड मोठ्या प्रमाणात वेगळे तरेन आमी चर्चा करतात. अशाच तरेचो एक घडणूक घडली गोंया भितर, खूप दुखदिणी घडणूक. जानेवारीच्या म्हयन्या भितर एका चलयेचेर बलात्काराचो प्रयत्न जाल्लो. शाळेंतल्या ट्युशनाक गेल्ले कडेन ताच्या टिचरान केल्लो, त्या टिचराक धरिल्लो. तो धरलो, ताका पयर हायकोर्टान बेल दिवन सोडटकर भिवनूच त्या चलयेन आत्महत्या करपाचो प्रयत्न केलो, लासून घेवन. सध्या ते चली झगडटा, आपल्या जिणे कडेन मरणा कडेन झगडटा म्हणल्यार हरकत ना. आनी त्या संदर्भांतल्यान जेन्ना चर्चा जाली, थंय बरीचशी चर्चा जाली आनी त्या चर्चे भितर कशें कितें आसचें आनी अशे तरेचे टिचर आसल्यार तांकां आपूण खंय टिचिंगांतल्यान काडून उडयतलो अशें मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्र्यान सांगलें. त्याच बरोबर कावन्सिलींग सुरू करतलो अशे वेगवेगळे विशय थंय चर्चेक आयले. कोणी म्हणलें CCTV लावचो, जाल्यार कोणी म्हणलें की आनी CMांनी सांगलें की आपूण अशे तरेची गजाली जर जायत जाल्यार पयलीं आतां हाजे नंतर अपॉयंटमेंट करतले टिचर्सांची, तेन्ना तांचो क्रिमिनल बॅकग्रावंड कितें आसा काय कितें ह्याही गजालीची पुलिसी मार्फत चवकशी करतलो अशे वेगवेगळे प्रश्न आयिल्ले आसात. पूण ही गजाल जी आसा ती आतांच घडल्या अशें न्हय. हो इल्लो एक वेगळे टोकाचेर गेल्ले आसात प्रकरण. पूण अशे तरेचे प्रकार जायत आसात. शाळे भितर भुरग्यांची सतावणूक जावप, तातूंत भितर शिक्षकाची भुमिका कितें आसता, तातूंत भितर पेरंट्सांची भुमिका कितें आसता, विद्यार्थ्याची भुमिका कशी आसची, संपूर्ण सोसायटीची कशी आसची, ह्या संदर्भांतल्यान आमी चर्चा करपा खातीर हांगा 2 मानेस्तांक आपयल्यात. तातूंत एक आसात आमचे कडेन हांगा, तो म्हणजे वाडेनगर इंग्लीश हायस्कूल जें आसा वास्कोचे न्यू वाड्या भितर, ताज्यो हेडमिस्ट्रेस आनी त्याच बरोबर फाटली कितलीशींच वर्सां 28 वर्सां ती ह्या शिक्षणाच्या क्षेत्रा भितर आसात. आनी मदीं तांणी स्नेह ही नांवाची एक हेल्पलायन सुरू केल्ली गोवा सायकॅट्रीक सोसायटीक धरून. त्यो हेडमिस्ट्रेस श्यामल कामत. दुसरे आमचे बरोबर आसात ज्यो ह्या फिल्डा भितर सांगात ह्या संस्थेंतल्यान काम करतात, एक क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट आनी खास करून कितल्योश्यो एक 8-10 स्कुलां मदीं काम करीत आसात. ह्या गजालीचेर एक कावन्सिलर म्हणून काम करतात, ती प्राची खांडेपारकर. तुमकां दोगांयक येवकार आमच्या स्टुडिओ मदीं. आनी श्यामलबाई, तुमचे कडल्यान सुरवात करुया. हे अशे तरेचे प्रकार जे घडटात, जे भुरग्यांक अशे तरेन सतावप, चलयांक जावं सेक्शुअल एब्यूज जावं बाकीच्यो गजाली, हातूंत दोश कोणाचो? थोडोसो दोश म्हजें प्रॅक्टिकल अशें जर मत हाजेर आसत जाल्यार थोडेशे पालकूय काही प्रमाणान हाका जबाबदार आसता. त्याच बरोबर एकूण घरचें वातावरण जें आसता न्ही, हाका खूब जबाबदार आसता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हजें तर म्हणणें, टिचर म्हणून आसत, टिचर हो वेगळो फॅक्टर घेवया, पण भुरग्यांच शेवटी घरांतल्यान येता. घरांतल्यान घरचें वातावरण, एकूण पालकांची भुमिका. जेन्ना हांव शिकयता जी शाळा आसा त्या शाळेन येणारी भुरगीं ही अशीच आसता की जाचो फॅमिली बॅकग्रावंड खूब हाय नासत, जाल्यार मागीर तशा वेळार ह्यो अश्यो केसी जाता अशें म्हजें प्रामाणीक मत. ओके. एक वेगळे तरेचे श्यामलबाईन हें म्हणलां की गुन्यांवकारा परस गुन्यांव जर जाचेर अत्याचार जाला ताजो फाटलो बॅकग्रावंड चड म्हत्वाचो. तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता हातूंत जबाबदारी भुरग्या पेक्षा आमी एडल्ट म्हणटात ताजेर चड आसा. कारण एक जर एडल्ट अशें करता तो भुरगो तो कांय सोंसतूच रावचें पडटा, कारण तो प्रतिक्रिया दाखयल्यार. कारण हांगा पावर डायनॅमीक आसा. कारण तो टिचर आसतलो आनी तो मागीर म्हाका फेल करत काय कोणाक सांगलें जाल्यार एक. दुसरी गजाल आसा ती समाजाचेरूय आसा. कारण ह्या गोश्टीचेर आमी चडशे पांघरूण घालतात आनी जेन्ना पांघरूण घालतात ती गोश्ट उगड्यार येना, त्या अर्थी लोक फुडेंय येना ताजेर हेल्प घेवपाक, ना जाल्यार ताजे बद्दल कोणूय उलयना. म्हणटकीर त्या मनशाक सर्वसादारण ह्यो गोश्टी करत रावपाक ताजेर चड फायदो पडटा. सो फाल्यां जर समाजान जर आमी प्रत्येक मनीस उबो रावन ना हें ताज्या भुरग्याचेर आनी तांचेर जाता अशें नासतना आमच्या सगळ्यांचेर जाता असो जर ताजेर एक कितें म्हणटा आपलो ओपिनियन दवरशात जाल्यार तातूंत खुबश्यो बऱ्यो गजाली जावंक शकता. म्हणजे ह्यो गजाली जवळ जवळ कमी जावंक शकतल्यो आनी खंय तरी सोंपपाकूय. बरोबर. समाजूय हाका तितलोच जबाबदार आसा. एखादी समजा गोश्ट घडली जाल्यार आमचें कशें हें आसता की म्हज्या घरा येवना न्ही तें, जो पर्यंत म्हजेर येना तो पर्यंत हांवें कित्याक तातूंत पडचें. समाज जो समोरचो भुरगो आसा तो म्हजो असो समाज आज समजना. पयलीं समजताले अशें म्हाका म्हणपाचें ना. पण एक मिनीट, आमी समाजाचेर मागीर या. समाजाचे पयलीं तुमी सुरवातेक जी गजाल सांगिल्ली त्या संदर्भांतल्यान तुमी चोर सोडून संन्याशाक फाशी दितात अशें कित्याक म्हणटात तुमी? टिचर अत्याचार करता आनी तुमी म्हणटात की ताका पेरंट्स जबाबदार, आनी पेरंट्स भुरग्याक कशी घडयतात ती जबाबदार. म्हणजे जो विक्टीम आसा ताका तुमी जबाबदार धरतात आनी जो गुन्यांवकार आसा ताजें तुमी संरक्षण करतात जस्ट बिकॉज यू आर अ टिचर. ना आता ना तशें हांव अजिबात म्हणलें ना. आतां टिचर धरलो म्हणून सांग, पण ते भुरगे ज्याचेर जो अत्याचार जालो समजा ती पालक
बरी आशिल्ली ताजे कडेन उलयणारी, त्या भुरग्यान कितें करपाक जाय आशिल्लें, ओपनली वचून त्या घरा सांगपाक जाय आशिल्लें अशें अशें ह्या टिचरान म्हजेर केलें म्हणून. ते कित्याक ह्या केसी भितर ताणें सांगलें म्हणून त्या टिचराक धरलो, त्या टिचराक हें जालें, पूण ताजे नंतरची मुखाल्ली कांय गजाली जाली ना. ताका पनिशमेंट जावकूच जाय न्ही. ताजे नंतर भुरगे शाळे भितर चड आसता आनी शाळे भितर जे आसता ते धाडटात इतल्या खातीर की बाबा आमकां चड येना, तुमकां चड येता, तुमी शिकयात. जाल्यार शिक्षकांची जबाबदारी आशिल्ली त्या चलयेक सांबाळपाची. बरोबर आशिल्लीच डेफिनेटली. ना पण म्हाका आनी एक हातून अशें म्हणपाचें की खुबदां ही गजाल एकदम ह्या इतल्या टोकाक पावना. खंय तरी ती बारीक बारीक सुरू जाता, म्हणजे सादो हात धरपा पासून नाजाल्यार फाटीर थपटावपा पासून हें सुरू जाता. त्या वेळार जर त्या भुरग्याक जाणीव आसत की ही जी गजाल जाता ती बरोबर न्ही आनी ही गजाल जातकीर हांव कोणाक वचून सांगूंक शकता. कारण टीचर म्हणटकीर आमी गुरू म्हणटात, सो ताणें जर वचून घरा सांगत हय तूं टिचरी बद्दल वायट म्हणटा, तुवें अभ्यास करूं नासतलो, ताणें तुका तापयलां आसतलें म्हणून तूं अशें म्हणटा. आनी खुबदां आमकां खंय तरी समाजाचोय भंय आसता न्ही. म्हणजे एक चली भुरगें फाल्यां ताजेर अशें कितेंय जालें म्हणून कळ्ळें, फाल्यां ताज्या लग्नाक त्रास जावंक शकता, 4 लोक ताज्या बद्दल कितें म्हणून हांवें म्हणलें न्ही की ताणें वचून पयलीं ही काय एकदम तो तितल्या टोकार वचून आसतलो, सुरवातीक कितें तरी ताणें केलां आसतलें, ताणें सांगूं जाय आशिल्लें न्ही. पूण त्या भुरग्याक तें कळपाक जाय की बाबा ही गजाल जाता, ज्ञान दिवचें पडलें. खंय तरी म्हाका दिसता अवेरनेस आमी दिताच, पण केन्ना कितें जाता आमी एज अ हेडमिस्ट्रेस समजा 400-500 भुरगीं आसा, शिक्षक वर्ग शिक्षक वर्ग, हांव आनी एक म्हणूंक सोदतालें की कावन्सिलर ना 50 भुरगीं जेन्ना एका टिचरा बरोबर आसता न्ही तेन्ना समजा अशें घडलें की उरलें समजा जाल्यार त्या भुरग्यांनी परत स्ट्रेस करचें, टीचर अशें कितें तरी घडलें, मॅडम अशें कितें तरी म्हाका जालें, हें सांगूं जाय न्ही भुरग्यांक ओपन जावचें. हें वचून टिचरीक सांगपा इतलें लागींपण बरोबर टिचरीन आपल्यान तयार करपाक जाय. हय करूंकूच जाय. हांगा आनी एक गजाल सगळो तो टिचर खंय तरी कलिगूय आसतलो, सो त्या कलिगा बद्दल आपूण हें आयकून घेवपाक तयारी आसा. आनी फाल्यां अशें की त्या भुरग्याक तुका कितेंय येवन सांगता आनी तूं मानता टीचर, असोय आपल्याचेर एक खंयच्यानूय एक दबाव येवंक शकता. म्हणूनय केन्नाय टिचऱ्यो फुडें सरून न आयकता रावत. ना आतां सब्जेक्ट टीचर आसा न्ही, कशें आसा आतां तुमी जशें म्हणलें न्ही सब्जेक्ट टिचराचेरूय काही लोड आसा न्ही. समजा ही ताज्या पर्यंत गजाल आयली म्हणून म्हजें म्हणणें कितें की समजा एखादें त्या भुरग्यांचें कावन्सिलींग अशें केलें आमी किंवा हे कावन्सिलर जशें आसता की ते येवन शिकयता बाबा ही गोश्ट घडूं जायना, ही गोश्ट करप बरोबर न्ही, एखादो तुका हात लायलो की अमक्या मनशा कडेन तुवें फ्री वचून तें सांगपाक जाय, अशें जर सरकारान हाजेर कितें तरी विचार केलो समजा जाल्यार बरें जावचें ना अशें तुमकां दिसना? ना हाजे वयल्यान हांव एक सांगता की आमचो एक प्रोग्राम जो चालू आसा तो जवळ जवळ 9 स्कुलांनी आसा आनी ह्या 9 स्कुलांनी आमी कितें म्हणटा ताका टास्क शेअरिंग, एक ले पर्सनाक आमी ट्रेनिंग करून कावन्सिलर म्हणून घाला आनी तो मनीस फक्त 1-to-1 कावन्सिलींग करना, क्लासीनूय 17 घेता जातूंतल्यान बॅड टच, गुड टच, पर्सनल स्पेस की आपूण कोणाक आपल्या आजूभोवती येवपाक चान्स दिता, कोणाक ना, मागीर कोणाक हें सांगूंक शकता. आनी हें सगळें सांगून सुद्दां ताजेर जर कांय जायना जाल्यार आमी त्या भुरग्या कडेन 1-to-1 उलोवन ताजे कडेन स्ट्रॅटेजीजूय हें करता की तूं फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्सां बरोबर राव. एकल्या टिचरा स्कुला बद्दल जालें न्ही, सो हो आमी सगळ्या गोंयभर हें करपाक आमकां सरकाराचोय हेल्प जाय. आनी खंय तरी म्हाका दिसता फाटल्या सरकारान नाजाल्यार पयर हें आशिल्लें की एक 76 स्कूल सुपर स्कूल हाचेर कॉम्प्लेक्साचेर कावन्सिलर अपॉयंट करपाचो आनी तो प्रकल्प खंय तरी आतां अडकून उरला. सो अशेंय दिसता की तो आतां खरो सुरू करून हो कावन्सिलर ह्या भुरग्यांक मेळून दिवपाचें करपाक जाय. हाज्या फाटल्या 2 वर्सां पयलीं आमी एक स्नेह हेल्पलायन ज्याचेर फोन कावन्सिलींग आसतालें तेन्ना म्हजे काही अनुभव ह्या बाबतीन आयिल्ले, म्हणजे अब्यूज जो आसा प्रकार ताजे वयल्यान की एक म्हाका दिसता एक नर्स कोण तरी सुसायड केल्ली आनी हांव अजून म्हाका तो इन्सिडंट याद जाता. समर्थगडाचेर हांव गणपतीच्या दर्शनाक गेल्लें, थंय म्हाका ताज्या भावाचो फोन आयलो. इट वॉज टोटली फोन कावन्सिलींग सेंटर. तो ढसा म्हजे कडेन रडलो. अजून म्हाका ताजें तें तो म्हणटा तुमचें जर इतलें कावन्सिलींग सेंटर आसा जाल्यार आपली भयण कशी मेली, म्हज्या भयणीन जीव कित्याक दिलो, साद्या गोष्टी खातीर म्हज्या भयणीन जीव दिलो, तुमी ताका कित्याक हेल्प केलें ना. अरे पण तुज्या भयणीन आमचे कडेन एप्रोच करूं जाय न्ही, पण ताका लागून आमकां खंय तरी प्रोपगंडा ताका मेळूं जाय आशिल्ली न्ही. आमकां 2 वर्सां फायनान्स केलें गोवा सायकियाट्रीक डिपार्टमेंटार आनी मागीर आमकां कांय जालेंच ना. हांव एक वेगळे तरेचो तुमचें आयकतालो, हांव एक वेगळे तरेचें करता की हें सगळें मान्य, तुमी स्नेह हेल्पलायन सुरू केली, तुमी खरेंच खूब मोठें काम केलें, तुमी कावन्सिलिंगाचें काम करतात, सांगात खूब मोठें काम करतात, पूण तुमचे हात थिटी पडटात. हांगा गजाल अशी आसा की डू वी रिक्वायर दीस डिविजन
की म्हजें काम सब्जेक्ट शिकोवपाचें आनी बाकीचें काम आसा तें कावन्सिलराचें? नो नो नो, अजिबात ना, अजिबात ना, अशें केन्नाच हांव ना. परत टिचराचेर येता. गुरुर बरोबर. ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो बरोबर. महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः. नमः. ही जी हें आशिल्ली बरोबर. तो गुरु आज प्रत्येक जाण आपापूण झापडां लावन तितल्या पुरतो विचार करता आनी बाकीची सगळी एक जबाबदारी संपूर्ण स्कुलाची. इट इज अ मिशन. बरोबर, ऑफकोर्स इट इज अ मिशन. हय हय हय. आणि मिशना भितर फक्त सब्जेक्ट शिकोवप न्ही, त्या ना, ना. भुरग्याक घडोवप हें हय आसा. तर घडोवंकूच So त्या जाय. हातूंतल्यान जें जो प्राची म्हणटाले हा. की कलिग्स हा. ताका सांबाळप ताका हें करप अशी तरेची वृत्ती वाडपाक लागल्या, जाका लागून खंय तरी अशी तरेच्या टिचर्सांक दिसता आपूण कितेंय करपाक शकता. ना ना, अजिबात ना, अशें करूंक हांव एक शंका विचारता, हा ना ना म्हजो ना आरोप ना अजिबात ना ना ना, अजिबात ना, आरोप आसूच शकना. एका टिचरा वयल्यान सगळे जजमेंट आमी करूं शकना न्ही. एखादो टीचर आतां हें घडलें खरें खरें लाजीरवाणें म्हज्या सारकेल्याक एज अ हेडमिस्ट्रेस आय फील इट व्हेरी बॅड. अशें घडूं जायना आशिल्लें. ना, जें ना, घडलें तें मॅम, घडलें, आमी घडलें. फक्त सेक्शुअल अब्युजूच कित्याक पळयता, इवन फिजिकल अब्यूज. Exactly. अब्युजूच आसता न्ही, खंय तरी So, abuse. कसो तरी हात भुरग्याक लायलो. मारप. हय. भुरग्याक बडप नाजाल्यार बरोबर. आयकना उतरांचो मार की तूं बरोबर. असोच नाजाल्यार तूं तसोच. म्हणजे हांवें अशें सुद्दां टिचरां कडल्यान आयकल्लें आसा की तो भुरगो क्लासान न्हिदलो जाल्यार कितें रे काल तुजो बापूय सोरो पिवन आयलो म्हणून तुका न्हीद पडूं ना जाल्यार परत पेट पडलो रे. म्हणजे इनडायरेक्टली तो टीचर खंय तरी, हांव मान्य करता की टीचर भुरग्यांक सुदारूंक सोदता, पूण केन्ना केन्नाय तो ज्या अर्थी ज्या पद्दती म्हणटा, वापरता त्यो बरोबर. पद्दती ताज्यो खूब रॉंग आसतात. आसूंकूच जायना. सो त्या खातीर जेन्ना आमी इवन कॉर्पोरल पनिशमेंट म्हणटा, हो एक आपल्या हातून एक व्हडलो विशय आसा, म्हणजे ताजेर आमी बरोबर, तो वरांनो independent वरां. विशय आसा. पूण कॉर्पोरल पनिशमेंट खुबश्या टिचरांनी म्हाका सांगलें की आमच्या हातांतल्यान कोलीत काडून व्हेलें. कारण पयलीं आमी एक बडी मारतालीं आनी भुरगीं भुरगीं उगी शिकतालीं, जातालीं. नाजाल्यार आमी बरोबर. मार खालोच ना बी अशें. पूण हेंय पळोवं जाय की त्या भुरग्याक मारून ताका शिकोवप तो ताजें आयुश्यभर ताका पावतलो.